प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा मातवाचो 9 वोड 1 ते 8 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आविसोर 9. जेजू एका आरकाराक बरो करता. ह्या पासत व्हड्यार बसून ताणें पोलतोड मारली आनी तो खूद आपल्या नोकरांत आयलो. आनी तेन्नाच कांय जाणांनी अंथरुणार पडलेल्या एका आरकाराक जेजूशी हाडलो. ताचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणले, धीर दवर पुता, तुजी पातकां तुका बक्षिल्या. हे आयकून थोड्या शास्त्र्यांनी आपणा भितर बोलले, हो मनीस देव निंदा करता. ताची चिंता ओळखून जेजून म्हणले, तुमच्या मनात वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर ह्या दोनांतले खंयचे म्हणूक अदीक सोंपें? तुजी पातकां तुका बक्षिल्ल्यान अशें म्हणू, वो उठ आनी चलूंक लाग अशें म्हणू? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बक्षुची पदवी आसा म्हूण तुमकां कोडून येवचे खातीर. ताणें आरकाराक म्हणले, उठ, तुजें अंथरूण उकोड आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. आनी हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान जे आमी आतां वाचलां, जेजूक एका आरकाराक बरो करता. आनी जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आसलो, ताणें खूब वस्तू केल्ल्यो, खूब मिलाग्री केल्ल्यो, खूब पेकोणी केल्ल्यो. पूण आयज भाव भयणीनो, आमकां एक बरी शिकवण मेवता. एक बरी शिकवण म्हणल्यार कितें? जेजू जेन्ना त्या आरकाराक पळयता, तो आरकाराक कितें म्हणटा? धीर दवर म्हणटा, पुता, तुजी पातकां तुका बक्षिल्यांत. भाव भयणीनो, तो जावन आसलो एक आरकार, तो एक ताका पेकोणी जायल्ली. पूण जेजू ताका पयलो कितें म्हणटा? धीर दवर पुता म्हणटा, तुजी पातकां तुका बक्षिल्यांत. आनी जेन्ना थंयसर खूब लोक आसलो, ते धोमशास्त्री आसले, फारिझेव आसले, पाद्री आसले, ते पळयतात जेजू कितें म्हणटा तो. आनी तो म्हणटा, आपल्या मनान चिंता, हो मनीस देव निदा करता. जेन्ना जेजूनी उतरां उलयलें, धीर दवर पुता, तुजी पातकां तुका बक्षिल्ल्यान, वो हे सगळे धोमशास्त्री जे आसले, हे फारिझेव आसले, जेजू कडेन अशी चिंतना येता. ते म्हणटा, हो मनीस देव निदा करता. आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, जेजू ते कितें चिंतात ते ताका कळटा. कित्याक देव तो पवित्र आत्म्या उदेशीन ताका सगळें कळटा. आनी तो म्हणटा, तुमच्या मनान वायट कित्याक चिंतना तुमी? तुमच्या मनान वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर ह्या दोनांतल्या खंयच्यान म्हणूंक अदीक सोंपें? तुजी पातकां तुका बक्षिल्ल्यान अशें म्हणूंक, वो उठ आनी चलोंक लाग. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, आमी जेन्ना एक आरकाराक पळयता, कोणाक कांक्र आसा, कोणाक कसली दुयेंस आसा, कसली पिडा आसा, ताका जेजूच्या नांवान पेकोणी दिवपाक सोंपें, हो बिश्टें आमी तोंड उक्तें करून म्हणपाक कोणाक, तुजी पातकां तुका बक्षिल्ल्यान? कितें सोंपें? भाव भयणीनो, कोणाक म्हणपाक तुजी पातकां बक्षिल्ल्यान हें सोंपें, एकदम सोंपें. पूण कोणाक पिडा आसा, तांकां पेकोणी दिवपाक जेजूच्या नांवान ताका जाय भावार्थ. आनी हें जें आमी करूंक पावता, जेन्ना कोणाक भावार्थान आमी बरे भाशेन करूंक सोदता आनी आमच्यान करूंक जाता जेजूच्या नांवान, त्या भावार्था वरवीं, तेन्ना हीं उतरां कोणाक म्हणपाक तुजी पातकां बक्षिल्ल्यान वय सोंपें. कित्याक सोंपेंची दोनूय कामांतली सोंपें तें काम किचें? कोणाक बिश्टें म्हणपाक तुजी पातकां बक्षिल्ल्यान, कित्याक ताका भावार्थ लागना. पूण जेन्ना आमकां खरोच भावार्थ आहा,
तेन्ना आमी एक आरकाराक कोणाक दुयेंस आसा तांकां आमी म्हणूंक शकता, बाबा जेजूच्या नांवान उठ आनी वच, तुजी तुका मिलाक जाली. ताका आमी उतराची सोजमणी दिवन ताका आमकां कळटा की खरेंच त्रास कितें आसलो ते, ह्या आरकाराचो प्रॉब्लम कितें आसलो, हाका पेकोणी दिवच्या पयलीं कितें आसलें प्रॉब्लम. ताका पयलें बोगसोडें जाल्लें, तो पातकी आसलो, ताका ताणें खूब पातकां आदारलीं आनी जेजू जाणवलो की त्या पातका वरवीं ताची पेकोणी ताका मेळची ना म्हणून. तर कितें करता, जेजू ताका पयलीं ताका आपल्या पातकांतलो ताका बक्षिता. आनी जेन्ना ताजी पातकां तो बक्षिता, कित्याक देवच बक्षूंक पावता, मनशान बक्षूंक जायना कोणाक, फकत देव बक्षूंक शकता. आनी जेन्ना जेजू ताका ताजी पातकांतलो बक्षिता, तेन्ना देंवचाराक ताचेर कसलोच अधिकार ना. देंवचार ताचे कडसून भायर वता, तो भिडेचो ओजमो भायर वता आनी आतां जेजू ताका म्हणटा उठ म्हणटा आनी तूं घरा वच. आनी त्याच वेळार ताका पेकोणी फाव जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शुवर्तमानाचे आमी नियाळ कोत्ता, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, खरेंच आमी जेजूचेर बाबार दवरता? खरेंच आमी जेजूच्या उतराचेर बाबार दवरता? खरेंच जें तें उतर म्हणटा तें आमी ताचेर बाबार दवरता? जेजू म्हणटा आपल्या उतरान, दुसरी चीट पेद्रूची 22:2 ताच्या गायनी आमची पेकोणी जाली. खरेंच आमी त्या उतराचेर बाबार दवरता? जेन्ना आमकां दोतोर सांगता आमकां त्रास जाता म्हणून, हें जाता तें जाता, रिपोर्ट एकदम वायट जाला म्हणून, आमी तेन्ना त्या वेळार ह्या देवाच्या उतराचेर आमी विश्वास दवरता, त्या देवाच्या उतराचेर बाबार दवरता? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर बाबार दवरता तेन्ना आमची पातकांय बोगसोणें, आमकां पातकांचें बोगसोणें मेळटा. कित्याक जेन्ना आमी सजमना की आमची पातकां बोगसलीं पूण आमी दुसरें कांय आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक फावना, तेन्ना आमी विचारूंक जाय, खरेंच हांव बाबार दवरता जेजू, फकत धरून कोत्ता, हें कोत्ता, मागणें कोत्ता, देवस्पण कोत्ता, पूण खरेंच हांव बाबार दवरता? आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचे आमी नियाळ कोत्ता, जें जेजू आमकां एक शिकवण दिता, तो म्हणटा पयलो तुमचो चोत्राय, तुमची चोत्राय म्हज्या उतराचेर आसुनी, हें उतर तुमच्या काळजान रिगून आसुनी, ताचेर नियाळ करून हें उतर जें तुमच्या जिवितान मास जावनी. आनी जेन्ना तें उतर आमच्या जिवितान मास जाता, तेन्नाच आमकां ती पेकोणी फाव जाता, की मिलाग आमकां मेळटा आनी सगळें देवाचें फाव जाता. आनी तेन्ना आमी जाणो की आमची पातकांय बोगसोणें, आमकां पातकांचें बोगसोणें मेळ्ळें म्हणून. कित्याक भाव भयणीनो, कसलें आमकां देवाचें फाव जावंक जाय जाल्यार गरज आमकां भावार्थ जेजूचेर, भावार्थ ताच्या उतराचेर. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचे आमी नियाळ कोत्ता, आमी हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया, ताचेर नियाळ करून तें आमी दिसपट्ट्या जिवीन आमी पाळुया. आनी तें पाळून आमी आतां हें जैतिवंत जिवीत जिवन आतां आमी जाणो की खरेंच जें जेजून आमचे पासत केलां खुर्सार तें आमकां फावो जालां म्हणून. आनी आमकां तें सर्गीचें सूख जेन्ना आमी मोत्तोस ह्या संवसारांत तें आमकां फावो जालां म्हणून आमी देवाक आमच्या आर्गां आनी वाखाणणी दीत रावया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजूतून तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्गीच्या बापाचो, आमच्या सोरवंडरा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस तुमकां सगल्यांक हांव आवडेता.